मडगांव आख्या एकल्याचेर खुनी हल्लो करपी 5 जाणांक पुलिसांनी कर्नाटकात येल्लापुरात वचून उखल्ले। गँगाच्या बाकीच्या दोगांक सोदप चल्ला। आख्या फायर स्टेशना लागसार हो हल्लो जाला तो मकबूल खान थंयच रावपी। आयतारा राती खंय गँगान सुऱ्यान हल्लो केलो। मकबूलाच्या जिवाक धोका आसा म्हूण ताच्या फामिलीन खंय पुलिसांक आदींच कळयल्लें। Who assaulted one Maqbul Khan near fire station Ake with a chopper and sustained him grievous injuries on head, left side of stomach and left shoulder. So in this connection we registered the offence and we started our investigation. So after committing the crime, all the 6 accused absconded and were underground. So during the investigation, we were on the track of the accused, and yesterday we got a clue that the accused are at Yellapur, Karnataka. So my team, headed by Suraj Gaons, LIB staff Gorakhnath Gaons and Bablu Zore, proceeded to the Yellapur and managed to nab the 3 accused who were there at Yellapur. That is Raja Talwar, one Vipul Pattari and Sadiq Ahmad Sheikh. So along with these accused, one more person was detained, that is Damodar Janappa Naik, who was accompanying him, and they disclosed that he was also involved in the said crime. So we detained all the 4 accused persons and brought them at the police station and placed under arrest. So now 2 more accused are remain, that is Unman and Gokul. So we will arrest them very soon. मकबूलाच्या जीवाक धोको आसा म्हूण खंय पुलिसांक फामिलीन आदींच कल्पना दिल्ली। चेड्यांनी सांगले तेजेकडे हत्यार हा चाबूक हा सगळे हा म्हणून सांगलो न्हू तेन्ना तुम्ही हत्यार हे करपाचें एक्शन घेवपाची ते एक्शन घेतला न्हू तेका मारपाक चान्स मेळ्ळा तेका। Before 2 months back, both these history sheeters, Raja Talwar and this Maqbul Khan, were called at the police station, and they were warned not to interfere with each other and not to do any gundagiri in the jurisdiction of Margao Town Police Station, and they were allowed to go. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग कायदो हाडून गोंयचे कुळांक काबार करपाचें कारस्थान चल्लां म्हूण युनायटेड बहुजन ऑफ गोवा TCPच्या प्रस्तावित कायदो दुरुस्तीचो इशू करता। कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग कायदो चालीक लागलो काय कुळांक तातूंत कांयच वांटो आसचो ना। सरकारान प्रस्तावित कायदो दुरुस्ती फाटी घेवची म्हूण संघटनेची मागणी। एक कॉर्पोरेटर आसतलो तांच्या भितर ही कॉन्ट्रॅक्ट जातली आनी जो मदीं आसा कूळ आसा जो टेनंट आसा जाका आज पर्यंत हक्क मेळूनात अधिकार मेळूनात ताच्या नांवाचेर आज जमनी जावंक नात शेतां जावंक नात तो ऑटोमॅटिकली ह्या कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाच्या अंडर भायर पडटलो। ताका तो कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगचो प्रकार आसा जो पॅरलल 2014चो कायदो घेवन चलता तो बरोबर न्ही कुळाक। आज खरोखर हे षडयंत्री कायदे जेन्ना महसूल मंत्री आनी शेतकी मंत्री हाडटा जे स्वता भाटकार आसात ते बहुजनाचे हित पळयनात। टेनन्सी एक्ट जो आसा हो कायद्या प्रमाणे मनोहर पर्रीकाराक किंवा गोवा असेंब्ली खरो अधिकारूच ना। टेनन्सी एक्ट जो 1976 एक्ट जालो तो कॉन्स्टिट्युशनल एक्ट जाला जो ह्या देशाचो कायदो जालो आसा कॉन्स्टिट्युशनल रायट जाल्लो आसा आनी इट इज अ बेनिफिशियरी लॉ हो सिव्हील लॉ जावन पडलेलो आसा। ताका लागून गोवा असेंब्ली खरें ताचो अधिकारूच ना तरी पण त्या वेळा वयल्या मनोहर पर्रीकार सरकारान जबरदस्तीन हो चेंज केल्लो आसा। त्याचो परिणाम म्हणून अनेक केसी अनेक जमनी आज कुळांच्यो भायर गेल्ल्यो आसात, दबाव हाडटात, जबरदस्ती करतात आनी हे आनी कुळांक भायर काडपाचें काम मोठ्या प्रमाणात चल्लेलें आसा। 70 शेळ मेळावले गव्याक सोदूंक रानाखातीची मोहीम चालू जाल्या। मंगळारा सारकी तयारी नासतना गेल्ली रानाखातीची टीम बुधवारा सगळे तयारेन स्पॉटार पावली। मात मंगळारा राती काळखांत गव्यान कूस मारली। खात्याचे टीमीन मंगळारा गव्याचेर सारखे लक्ष दवरले ना म्हूण तो हातांतल्यान सुटलो म्हूण थंयचो झेडपी सांगता।
फॉरेस्ट काल 4 गेले 3 आणि त्यांच्यानी त्या फॉरेस्टरांनी थंय तांकां दाखयलो तो गळ्यारोडो धाड्याच्या सायडीक जंगलां आसलो जवळ जवळ 1.5 टनाचो मोठो आसा तो आणि त्यांच्यानी ते 4 सुमार तांकां तो व्हरून दाखयलो फॉरेस्टरांक आणि त्याच्या नंतर फॉरेस्टरांनी आपल्या हायर अथॉरिटीक केलो हायर अथॉरिटीक कॉन्टॅक्ट केलो बोंडला टीम हांगा येयली त्या मातसो साथ जाली आणि पूण तेंच्यांनी तेजेर वॉच दवरलें ना आमी सांगलेलें डिशेपाक तेजेर वॉच दवरा गार्डर थंय डिपूट करा गार्ड तेंच्या फाटल्यान आणि तेजी गोवा रोडाक खंय वयता थंयसून तो तुमी तुमची टिमी सगळ्यो येसर तुमी तेजेर वॉच दवरा म्हणून त्या तांकां ट्रँकलायज करपाक तेंची टीम येवपाची आसली आनी ट्रँकलायज करपाक तांकां ती जागा आनी टायम जाय आसलो म्हणून त्या खातीर तेंच्यांनी तर तेजेर वॉच दवरलेलो गोवा रोड खंय आतां आसा तो कळटलो आसलो कारकाचो फायदो घेवन गव्यान कूस मारली. हमारी टीम जो यहाँ पे है वो कल शाम से जो हमें इंफॉर्मेशन फील्ड से मिला था कि यहाँ नज़दीकी शेलधाड़ा में एक गौर की साइटिंग हुआ है तो वैसे ही जैसे मैसेज जो फॉरेस्ट गार्ड्स और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर वालपोई की टीम जो परमानेंटली डिप्लॉयड है इस एरिया में उन्होंने इंटीमेशन हमें दिया उसके बाद हमने अपने नज़दीकी अन्य रेंजेस से स्टाफ को बुलाया है जिसमें कॉलम रेंज का स्टाफ है पोंडा रेंज का स्टाफ है और उसके अलावा बोंडला से भी स्टाफ आया है और केरी रेंज से भी स्टाफ आया है. तो क्योंकि शाम को उसकी साइटिंग और उसका इन्फॉर्मेशन हमें 4-4:30 बजे के बाद मिला और उसके बाद उसको एनिमल को ट्रिंकुलाइज करना और उसको ले जा पाना संभव नहीं हो पाया तो हम सुबह उसको एनिमल को लोकेट करके उसको ट्रिंकुलाइज करने की कोशिश में यहाँ पहुँचे थे. हमारी पैराफिनीलिया पूरी टीम सब कुछ बोंडला से टेक्निकल पर्सन्स और डॉक्टर्स सब हमारे साथ अवेलेबल हैं लेकिन इन द मीन टाइम वो रात में ही गौर उस पर्टिकुलर लोकेशन से मूव कर गया है और सुबह से लेके हम 6 बजे से यहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन चालू किया हुआ है. अन्यथा हमारी टीम पूरी तरह से यहाँ पे रेडी है टू ट्रिंकुलाइज द एनिमल क्योंकि जैसा हमें बताया जा रहा है वो एनिमल थोड़ा इंजर्ड है. वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कि ट्रिंकुलाइजिंग इक्विपमेंट्स हमारे बेसिकली रहते हैं वो हमारे पास है. और प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.